तुमचेर कॅम्पेनाच्या दरम्यान खूब हल्ले जाले. हल्ले म्हळ्यार कसले फिजिकल हल्ले न्ही, बट मेंटल हल्ले खूब जाले. तुमचे फोन क्लिपी भायर सरल्यो, तुमच्या एका स्टेटमेंटा वेल्यान सारको देशभर बोवाळ घालपाचो प्रयत्न जालो. ताजेर उलोवया, मागीर आमी दुसऱ्या इश्यूचेर या. हाव वॉज दॅट एक्सपिरियन्स? पळय, आय वॉज इन अ व्हेरी एग्रेसीव मूड. म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनान दॅट मिलिटरी बॅरिंग पळय आशिल्लें तें भायर आयिल्लें. आनी जेन्ना प्रधानमंत्रीन ट्विस्ट केलो स्टेटमेंट, दॅट टायम आय फेल्ट व्हेरी बॅड एंड आय गेव इट बॅक टू द प्रधानमंत्री. इवन द फर्स्ट सिटींग इन पार्लमेंट, म्हाका दिसता दॅट माय एग्रेशन प्रॉबेबली कॅमेराज आर फोकस्ड ऑन हिम, बट एग्रेशन वॉज देयर फ्रॉम माय सायड. मागीर आमी came down. I said, no, now we have to think of the country. Election is over. Election is over. But that is not good. And especially जेन्ना प्रधानमंत्री असो ट्विस्ट करता, बरें न्ही. What you will go down in history that एक प्रधानमंत्री, you are above everything. If you compare him with Manmohan Singh, even during election campaign, he never did that personal attack or anything. What I said, if you hear my entire speech, I am actually praising Baba Saheb Ambedkar. I am praising Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister, की असल्या मनशाक जो दलित फॅमिलीन जल्मान आयलो ताका तुवें कॉन्स्टिट्यूशन बरोवंक लायलें, आनी असलें कॉन्स्टिट्यूशन की ताका लागून आयज आमचो देश एक आसा. हियर द एंटायर स्पीच आय एम सेईंग वेगळे वेगळे कल्चर, रिलीजन, लँग्वेज. तुम्ही म्हणटा इट वॉज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. येस, बिकॉज वॉट आय एम सेईंग, आय एम आयज पळय जें डिस्ट्रक्शन गोंयांत चालू आसा, तेन्ना तर आमी सम सेफगार्ड आशिल्ले. हिमाचलाक जाला न्ही, शिमला, कॅन यू बाय प्रॉपर्टी? आमी तुज्यान आनी म्हज्यान घेवंक जायना. आयज आमचे गोंयचे गेले न्ही. आमचो आम सादारण गोंयकार ताका आयज प्रॉपर्टी घेवपाक मेळना. आमचे कडेन घडना जमीन आसले जाल्यार. सो आमची भुरगीं आसा वाडटेलीं, फाल्यां तांचे लगीण जातलें, तांच्यो फॅमिली आसतल्यो, तीं खंय वेतलीं? आपणाच्याच गांवांत परकी जातलीं. दॅट वॉज इन दॅट कॉन्टेक्स्ट आय सेड दॅट वी शूड गेट ड्युअल सिटीजनशीप. माय एंटायर स्पीच वॉज फायनली कमिंग टू व्हाय ड्युअल सिटीजनशीप. बिकॉज हे पळय गोंयकार सोडून वेता, ते कित्याक वेता? आपणाच्या पोटाक लागून. वेदर इट इज गोवा गव्हर्मेंट ऑर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, वी कॅनॉट जनरेट जॉब्स. सो दे गो फॉर मे बी पोटाक लागून ऑर आपणाच्या भुरग्यांक बेटर एड्युकेशन दिवपाक. द मोमेंट दे गिव अप देअर सिटीजनशीप आनी पोर्चुगेज सिटीजनशीप घेता बाय वर्च्यू ऑफ दे ऑफरिंग दॅट, दे सेल their properties, their ancestral homes. आनी कोण घेता? गोंयकारां कडेन घेवंक जायना. इट बींग बॉट बाय आउटसायडर्स. वी कांट ब्लेम आउटसायडर्स की ताणें घेतला आनी कडेन पयशे आसा. आनी आमचे गोंयकार तांकां पयशे जाय, आनी ते म्हणटा एक फावट आमी गेले, केन्ना परते येतले खबर ना. दे आर सेलिंग इट. द आयडिया इज, अरे बाबा आमी तुमकां ड्युअल सिटीजनशीप दिता, प्रॉपर्टी विकनाका, तुमच्यो जमनी विकनाका, तुमी गोंयकारूच, यू आर व्हेरी मच इंडियन सिटीजनशीप. तूं एक दीस इफ ही इज टोल्ड यू आर इंडियन सिटीजन, तो परतो येतलो रिटायरमेंट जावन. आयज पळय सोशल मिडियाचेर मॅक्झिमम आवाज करता सेफ गोवा से. हे आमचे गोंयकार जे युरोपाक आसा पळय ते, टुडे दे आर कितें म्हणटा, मायंड, सोल, हार्ट इज फूल ऑफ द क्राय फॉर गोवा, which we are fighting on ground. So that in that context that speech was made.